प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आयचें शुवर्तमान जावन आसा मापूचो दुसरो आविस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कपेर्नावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. आनी जेजू तांकां संदेश दितालो तेन्ना 4 जाण आड जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशी घेवन आयले. पूण त्या लोकांक लागून त्या मनशाक ताजेशी हाडूंक तांच्यान जाय नासले देखून जेजू आसलो त्या जाग्यावेलो पाटोस ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आडकारा सयत ताचे आंथरून देंवयलें. तांचो बोवाट पळोवन जेजून आडकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसोली. तेन्ना थंय बसून आसलेले कांय धर्मशास्त्री आपल्याच भितर अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या ओतम्यान रोखडेंच उमजून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमचे भितर कित्याक घडयतात तुमी? तुजी पातकां भोगसली अशें म्हणोंक वो तुजें आंथरून उखल आनी चल अशें आडकाराक म्हणोंक खंयचें उदीक सोंपें? पूण संवसारांत पातकां भोगसूंक मनशाच्या पुताक पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आडकाराक म्हणलें, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें आंथरून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस उठलो आनी रोखडोच आपलें आंथरून उखलून सगळ्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. ह्या पासत सगळो लोक अजाप जालो आनी असलें आमी केन्नाच देखलें ना अशें म्हणून ताणें देवाक भाकाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका आडकाराक बरो करता. आनी आडकाराक बरो करता म्हणजे हें कांय आमकां नवें न्हय, कित्याक जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो, जेन्ना तो देवाचें उतर शिकयतालो, उतराची सजमणी दितालो, तो खूब मिलाग्री करतालो. कित्याक जें तो शिकयतालो तो लोकांक दाखोवंक सोदतालो की सत म्हणून. आनी तेज्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो आतां मिलाग्री करतालो, पेकोणी दितालो लोकांक, लोकांक जेवण दितालो 5 उण्यां आनी 2 मासल्यांनी. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू शुवर्तमान परगट करतालो लोकांक दाखोवपाक हें सत म्हणून, तो आतां मिलाग्री करतालो. तो आतां एके भाशेन लोकांक जो लोकांक कान नासले ताका कान दितालो, जो कुड्डे हात तांकां दोळे दितालो. आनी आयच्या शुवर्तमानान अशें घडटा की जेजू एका जाग्यार शिकयता आनी तें घर सगळें भरलेलें आसा आनी थोडे लोक एका आडकाराक घेवन सोदतात जेजू कडेन. पूण तो लोक इतलो आहा म्हणून ते आतां ते वयर व्हरतात ताका, त्या घरा वयर नळे काडटात आनी ताका देंवयतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पळयता ह्या लोकांचो बाबाळ, पळयता की आडकाराक ताणें राजू घालून देंवयला म्हणून, तो आतां त्या आडकाराक म्हणटा, पुता म्हणटा म्हज्या, तुजी पातकां भोगसलीं. भाव भयणीनो, देवाकूच पदवी हा पातकां भोगसुपाक. फकत देवाक पदवी हा. आनी ज्या भाशेन ते लोक त्या वेळार सजमताले, जेन्ना जेजून म्हणलें त्या मनशाक तुजी पातकां भोगसलीं, ते सजमले जेजू देव निंदा करता, ताका म्हणटात ब्लॅस्फमी. पूण भाव भयणीनो, जेजू जावन आसला देव, तो देवाचो पूत, तो संवसारान एक मनीस जावन येयल्लो. पूण जेन्ना ताणें त्या आडकाराक म्हणलें तुजी पातकां भोगसलीं, जेजू कांय देव निंदा करिनासलो, कित्याक तो जावन आसला देव, ताका भावार्थ आसलो, तो जावन आसा देवाचो पूत. म्हणून जेन्ना तो तांकां म्हणटालो हांव तुजी पातकां भोगशिता, तेन्ना जे लोक थंयसर आसा देव मंदिरान, त्या घरान, देव मंदिरान न्हय म्हणटा घरान, ते धर्मशास्त्री आनी ते फारिझ्यो, हे जे सगळे लिडर आहले,
हे म्हणटा ते भाशेन जे धर्माचे लिडर आसले ते जेन्ना जेजूक आयकतात की तो म्हणटा तुजी पातकां भोगसली, ते सजमतात जेजून देव निंदा केल्या. आनी जेजू त्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो म्हणटा तुमी असली चिंतना कित्याक घेतात, कित्याक हे चिंतात तुमी. हांव जाणो तुमी कितें चिंतात ते, तुमी जाणो की देवाकूच भोगसूंक जाता, पूण तुमकां दाखोवपाक की म्हाका ह्या संवसारान पदवी आहा म्हणून पातकांचे बोगसणे दिवपाक हांव तुमकां विचारता खिचें सोंपें, तुजी पातकां भोगसली ओ ह्या आरकाराक म्हणपाक उठ आनी वस म्हणून पेकोणी घेवन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां सांगता तुजी पातकां भोगसली, तांकां दुबाव लागता जेजू कोण म्हणटलो तो. पूण जेन्ना जेजू तांकां दाखयता की हे कोणाक म्हणपाक तुजी पातकां भोगसली, पूण ताका दाखयता ह्या आरकाराक तो पेकोणी दिता आनी तो आरकार ताच्या फुडल्यान चलोन वेता. आयज भाव भयणीनो, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. जेजू जो जावन आसा देवाचो पूत, ताका त्या लोकांक दाखोवंक जाय आसलें की ताका पदवी हा पातकांचे भोगसणे दिवपाचें आहलें, ती पदवी आहली जाल्यार तर ताणें तांकां ती पेकोणी दिवपाची गरज आसली आनी ताणें दाखयली ती पेकोणी कित्याक ताका भावार्थ आसलो. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी सगळे देवाची भुरगीं, पूण खरो आमकां भावार्थ हा काय? फकत आमी प्रवासन करता, फकत आमी देवाचें उतर शिकयता, फकत आमी शर्मा दिता, वो आमी खरेपणी हें जें देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक जेजून फुडें माकुचो सोडाव इसवर बोड सोडा त्या उतराक कितें म्हणटा, जो कोण भावार्थ घेता आनी बातीस घेता ताजें तारण जातलें, आनी जो कोण भावार्थ धरिना तो खास्तीचें फर्मोण ताका मेळटलें. आनी तो म्हणटा जो कोण भावार्थ धरता तो बिड्यावाजेचेर हात धरून ताका पेकोणी दितलो, तो देंवचार काडटलो. भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, आमी भावार्थ धरता काय? खरें आमी भावार्थ धरता काय? भावार्थ धरता जाल्यार आमकां पदवी हा जें जेजून केलां तेंच करपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून म्हणलें तुजी पातकां भोगसली, आतां भाव भयणीनो आमी जाणो जावंक जाय की नव्या करारान जेजून आमची सगळीं पातकां भोगसली. खुर्सार जेन्ना तो हुमकतालो, देवाचें उतर म्हणटा दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:21 सर्गीच्या बापान सगळ्या मनशा कुळाचें पातक जेजूचेर घातलें आनी जेजून तें पातक घेवन आमचें मरण मेलो. म्हणटच आतां पातकां ताणें भोगसली. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, आमी ताका आमचो सोमी दिवन सोडवणार मानलो, ताच्या रोगता वरवीं आमची सगळीं पातकां, कालची आयची फाल्यांची सगळीं पातकां ताणें भोगसली. तर आतां पातकां आमचे कडेन ना. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, आतां आमी फकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय. आनी हें जैतिवंत जिवीत जियेता तें दुसऱ्यांक कशे भाशेन जिवंक जाय तें उतरा वरवीं आमी शिकोवन दिवंक जाय. तांकां एके भाशेन हो पावर, हे जे होली स्पिरिटाचें एनॉयंटींग आहा तें ताचे वरवीं आमकां आमच्यान दुसऱ्यांक ही पेकोवणी आनी बरें करूंक जाता जेन्ना आमी भावार्थ धरता. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयजतान आमी सुरवात करुया. नायतर आमी फकत धर्मान आमी बुडटले आनी कांयच फायदो जावचो ना. धर्मा वरवीं आमकां आमचें तारण जावचें ना. पूण जेन्ना आमी भावार्थ धरता, हें उतराचेर भावार्थ, हें उतर आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमी खरेपणी हें जें म्हणटा तें मिलाग्रीचें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळुया. जेन्ना आमी पाळटा आनी उतर कोत्ता, तेन्नाच की आमी अजापां देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान आमी पळयतले. हांव तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव